गोंय जे आसा ही गिरेस्त आसा ह्या कांदळांच्या झाडांनी आणि आमच्या कडेन कांदळां वोवळांची फुलां जी आसा तांकां महत्वाचें स्थान आसा. आता कांदळां जी आसा ही कांदळां म्हळ्यार ह्या मँग्रोवची एक प्रजाती आसा आणि आमच्या पुर्वजांनी त्यांचो गौरव जो आसा हो लोकगितान केल्लो आसा. एका समुद्राचे तिरी बा कांदळीचे झाड कांदळां फुटीत गेली सवाशीण नार अशें जे लोकगीत आमकां शिगम्याच्या दिसांनी आयकपाक मेळटा. दिवचल तालुक्यांतल्या सुर्ला गांवांत तितूंतल्यान आमकां कळटा की आमच्या पुर्वजांनी सॉल्ट टॉलरंट म्हणजे मिठाच्या खारटपणाक थोपून दवरपी मागीर वेगवेगळ्या जाग्यांची राखण जी आसा ही वादळा पासून भूकंपा पासून करपी म्हणजे सायक्लोन ब्रेकर फ्लड कंट्रोलर हुंवार येता तेन्ना त्या भागाचो राखण करपाचें काम जें आसा ही कांदळाची जंगलां करीत आसता. आणि एक जर कांदळाचें झाड लायलें जाल्यार आमकां कांय दिसांनी पळोवपाक मेळटा थंय मोठ्या प्रमाणात जंगल आणि म्हणून तांकां वॉकिंग नर्सरीज म्हटलेले आसा. आमच्या कडेन डॉक्टर सलीम अली बर्ड सँक्च्युरी आसा ती ह्या मँग्रोवच्या जंगलांनी गिरेस्त जाल्ली आसा. आमी आयच्या दिसा प्रतिज्ञा करूया की आमच्या ह्या जंगलांची राखण करपाची.